राज्य पावण्यावेले पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरणाक केंद्राची मान्यता आहे। हे महत्वाचे प्राधिकरणाक मान्यताय मेळिल्ल्यान गोयच्या 3 महत्वाच्या न्हंयेंतल्यान कायदेशीर रेंव काडपा खातीरची सुवात निश्चितच करपाचे प्रक्रियेक गती मेळटली। हे प्राधिकरणा सयत केंद्रान एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटीकूय मान्यताय दिल्या। पळया हो रिपोर्ट। राज्यात कायदेशीर रेवे खातीर सरकारचो यत्न चालू आसात, मात हे खातीर पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकना खातीर गरजेची आशिल्ले प्राधिकरण अस्तित्वात नाशिल्ल्यान अडचण जाताली। मात आता केंद्र सरकारान राज्य पावण्यावेले EIA प्राधिकरणाची मान्यताय दिल्यात। ताका लागून राज्यान रेवे काडपा खातीर पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन जावप गरजेचे आसा ते जातले। मांडवी, शापोरा आनी जुवारी न्हंयेत कायदेशीर रेव काडपा खातीरच्यो सुवात अंतिम करपाक हे प्राधिकरणा वरवीं आता सोपे जातले। हे प्राधिकरणान 45 दिसां भितर आपलो अहवाल दिवचो पडटा। EIA प्राधिकरण स्थापन करपा खातीर राज्य सरकार कडल्यान केंद्राक धाडिल्ल्या नावांनी कांय त्रुटी आशिल्ल्यान कळाव लागतालो। आता दोतोर पुरुषोत्तम पेडणेकर हांचे अध्यक्षतेखाला 3 सदस्यीय राज्य पावण्यावेले EIA प्राधिकरणाक मान्यताय मेळ्ळ्या। हे 3 सदस्यीय EIA प्राधिकरणाचे वांगडा आसात ते अशे। 3 सदस्यीय EIA प्राधिकरणाचे वांगडी डॉ. पुरुषोत्तम पेडणेकर अध्यक्ष, डॉ. दीपक गायतोंडे सदस्य, पर्यावरण खात्याचे संचालक, सदस्य सचिव। हे EIA प्राधिकरणाचे मान्यता सयत एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटीकूय केंद्राची मान्यता मेळ्ळ्या। हे समितीचे वांगडी आसात ते अशे। एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी पाश्कोल नारोन्ना अध्यक्ष, डॉ. नितीन सावंत सदस्य, डॉ. सुभाष भोसले सदस्य, प्रसाद रांगणेकर सदस्य, डॉ. जुजे फालेरो सदस्य, संजय जहागीरदार सदस्य, सुजित कुमार डोंगरे सदस्य, संजय आमोणकर सदस्य, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे इंजिनियर सदस्य सचिव। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।